सांगे मतदारसंघात विधानसभा वेंचणुकेक सावित्री कवळेकाराक उमेदवार म्हूण दवरपाचें सपन उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकारान पळयलां, तशें ताचे प्रयत्न चालू आसात. काल जाल्ली नगरपालिका वेंचणुकेकूय ताची झलक सांगेकारांक पळोवपाक मेळ्ळ्या. भाजपाचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायन उबे केल्ल्या पॅनलाच्या विरोधान वचोन फळदेसायचो विरोधक मेसी डिकोस्टाक सावित्री कवळेकारान तेंको दिल्लो. इतलेंच न्ही जाल्यार ताका वेंचूनय हाडला. 10 वॉर्डाच्या ह्या पालिकेन सुभाष फळदेसायक 6 उमेदवारांक वेंचून हाडपाक येश आयलां. इतलें आसलें तरी भाजपाचोच कार्यकर्तो मेसी डिकोस्टा फळदेसायाच्या पॅनलाक तेंको दिवचो ना खंय. फळदेसाय आपल्या विरोधान वावुरला. त्या खातीर तांणी उबे केल्ल्या पॅनलांत आपूण वचचो ना, विरोधांत रावचें पडल्यारूय जाता, अशी प्रतिज्ञा मेसी डिकोस्टान केल्या. ह्या संबंदान आपणे ही गजाल पक्षाच्या हायकमांडाकूय कळयल्या. वार्ड नंबर 8 निवडून येयल्लो आहा. हांव मेसी डिकोस्टा वार्ड नंबर 2 कुमार फर्नांडीस, वार्ड नंबर 1 मॅडम फौजिया शेख, वार्ड नंबर 6 निवडून. माजी आमदार बाब सुभाष फळदेसाई हाणें क्लेम केल्ली आहा की ताच्या बरोबर 8 नगरसेवक आहा, परंतु 10 नगरसेवकाची नगरपालिका आनी तातले 4 आमी नगरसेवक हे एकजुटान आहा आनी आमी सेपरेट आहा. देखून फक्त 6 जाणांचो गट हो ताच्या अंडर उरता. म्हाका खबर ना तो कितलो तेंप उरतलो, परंतु 4 जाण आमी नगरसेवक आहा, हे एकठांय आहा, एकवटान आहा आनी मजबूत आहा. आनी येणाऱ्या काळात आमी सुभाष फळदेसाई जे पॅनल डिक्लेअर केला त्या पॅनला भितर आमचो समावेश ना आनी आमी 4 जाण हे सेपरेट आहा आनी युनायटेड आहा. तेणे बरें 13 कावन्सिलरां म्युनिसिपालिटी केला आसतली, आतां ते उलयतात नाल्यार ताका मॅथ्स बी कळना आसतो बाबा, कळटा. आतां आमकां उलोवपाक शकना, आमी 4 जाण आहाय. 10 - 4 = 6. बट तें सांग मातशें. 6 जाण 4 जाण 8 जाण कोण ते आमी नको, पण आमी 4 जाण आयज एकवटान आसा. जाल्यार आमी एकवटानूच रावन ही सांगे म्युनिसिपालिटी चलयतले. पूण तितून दुसरो मनीस येवन इंटरफियर जावपाक जायना आनी ताका तसलो अधिकार ना. एक पाट निवडून येयले इंडिपेंडंट बॉडी, आमकां जाय तें डिसिजन आमी घेतले आनी आमी इतली आमी पोजिशनां आसूं ना जाल्यार उरिना आसूं, तो आमचो पार्ट, आमचे 10 जाण घेवपाक. आमी म्हणटा कितें 8 जाण येयले, 15 जाण येयले, 20 जाण येयले. अरे तुगे म्हणपाक तुका तुगे पॅनल डिक्लेअर करचे आनी काकोस्तार हाडल्यार तूं पॅनलाचेर आपणागे मनीस म्हूण उमके दाखयताले. निवडून येतलो घेवन कोण वयतलो. आज काँग्रेस हाडलो जाल्यार काँग्रेसूय घेवन वयता आसलो, आज आप हाडलो जाल्यार आपूय घेवन वयता आसलो. तेसली हेळ कित्याक कोत्ताय सांग्यार. एकवटान काम करया, एकवटान आमी सांग्याचें डेव्हलपमेंट करया. हो गटाचो तो गटाचो हें कित्याक दाखोवपा जाय. अरे आयज निवडून येताय, हाल परतून काँग्रेस येयली, कोण आसता तर रे कोणा फाटल्यान सगळे एकवटान जातले. हें कित्याक हो हेळ करप न्हू. डेव्हलपमेंट करया, बरे भशेन करया, एकठांय जावन करया. हा विचार करून हांव ह्या ऑपोजिशनाक राविल्लो आसा. कारण की जर सुभाष फळदेसायान ताका जर आमच्या वार्डाक निवडून येवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार पॅनल ताका थंय जाल्यार ते लोक बीजेपीक निवडून हाडटा आशिल्ले, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक निवडून हाडना आशिल्ले, अशें म्हाजें ठाम मत. म्हणजे तांच्यांनी म्हाका निवडून इनडायरेक्टली म्हाका सांगलां की आमकां सुभाष नाका, आमकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जाय आनी तूं ऑपोजिशनाक रावल्यार सुद्दां तूं काम करून हाडटलो ही आमकां तुजेर विश्वास आसा, म्हणून तांच्यांनी म्हाका हें निवडून हाडून दिल्लो आसा. म्हणटकीर हांव इतलेंच म्हणटा सांगपाक सोदतां की हांव म्हाज्या वॉर्डाच्या लोकांचे विरुद्ध कांयच अशें म्हागेलें कांय